ulo mata tumakapa saifa tumakapa saifa kalte vinodiso Acha pratonatso Ahas tua saifa Ahas tua saifa सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आज आमी ह्या मिसाचे भेटेन सगलीं जीं दाबोलीं रावतात त्यो समुदाय चारूय समुदाय सेंट थॉमस आवर लेडी ऑफ वेलांकनी सेंट जोझफ आनी माटवे हे समुदाय सगल्या बाबा भयणां खातीर आमी मागतले हांव देवान तांचे आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक तांकां बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया युक्रेन ह्या देशांत आमची बाबा भयणां जीं मरून गेल्यात तांकां सासणाचो विसव दी. कोश्टवतात झुजाक सांपडलेलीं आसात तांकां देवान आसरो दिवंक आनी भोव करून भुरगीं अनाथ जाल्यात तांकां देवान आपले सगले ह्याच दोयाडायेन तांकां उदीक दोयाड जावं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. देवाची दोयाडाय मीत मेर नासलोली ती मेजूंक जायना. देवाचे दोयाडायेक माप ना. भयणीनो देव आमचे सवे काकलुती वोंत जाता. आमी जेन्ना भुकेन मरता देव आमकां देण्यांनी भरता आमकां तो आमचें उदार पोसण करता. दर दिसाक देवाक आमी दिनवाशी जावं. दर दिसाक देवाचे आमी काकलुतीक उलो मारूंक. आमी पातकी जाल्यारूय देव आमची काकलूत करता आमकां पातकांतली निवारता आनी आमकां सगल्यांक सोडयता. ह्याच देवाचो आमी उगडास करतना पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत जायते फावटी देवाक अनुपकारी जावन आमी जियेल्या. आमी 40 दीस आमकां किरीत प्राचिताचे मेळ्ळ्यात तेन्ना आमी घडीक बेपरवा केल्या. वी हॅव बीन नेग्लिजंट. आमी जायते फावटी घडीक आमचे पातोक उडकून घेवंक ना. आमी उपास दोडमोड करचे बदलेक आमी उदीक मौजा केल्या. आमी उदीक पयस गेल्या. आमी उदीक बेसारमाय केल्या. उदीक शेडेमोडाय दाखयल्या. ह्या वेळार देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. आमकां सगल्यांक बोगोस म्हूण मागुया. काळजांतान दूख दूर थोल्या बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनोती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोर पुदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पोरजेचो अपराध बोगोस आमचे अस्कोतायेक लागून पातक्याच्या बांदपासांतली आमी सांपडलोल्या तांतली आमकां कोनवाडायेन सुटोय. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवत चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन.
जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्याच वाटांनी आकांत जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कोऱ्यो करतात ते हांव आयकतां. ताका लावन दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हजे गोठ्ठान पळोवंक रावंक लागले. घोडयेक तो फासान पडूंक फटवतलो. आमी ताका जिखतल्यो आनी ताचो सोद घेतल्यो. पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाताक आसा. म्हज्या दुस्मानांचेर हांव जैत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले. पूण हारोलेले म्हूण ते लोचयेन व्हरतले. केदी लॉज सोदां तोपपाचें विसरूंक नजो तसली. पूण तूं दोलबाराच्या सर्वेस्पोरा सगळ्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ठाव घेताय. तर ताचो तूं सोद घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पोराक गायोना करात. सर्वेस्पोराची वाखाणणी करात. ताणें नोसत्या मनशाच्या हातांतलो गरिबाचो जीव निवारलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उडकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. परतून म्हणुया. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सर्वेस्पोरा, हांव तुजो मोग कोत्ता. तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, म्हजें कोंत. म्हजो सोरवंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तो म्हजो धाल, म्हजो बोळिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. तो सगळोच मान ताका सगळो मान फावो. सर्वेस्पोराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. मरणाची लारां सोर भोंवती म्हज्या उपरासलीं. नाटां करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. नरकाच्या सांकळ्यांनी म्हाका बांदलो. मरणाच्या बांदपासांनी म्हाका दवरलो. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पोराक उलो मारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थना केलें. आपल्या मंदिरांत सून ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पोराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. उद्गार. तुजें उतर सोम्या, आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सवें आसा. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. जुवावा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेसून तांकां सांगलें, बापाचे पोदवेन जायत्यो बऱ्यो कोरन्यो हांवें तुमच्या दोळ्यां मुखार करून दाखयल्यात. तांतले खंयचे कोरने पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरे कोरनेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत. कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगता. जेजून तांकां जाप दिली, तूं देव म्हूण हांव सांग तुमी देव म्हूण हांव सांगता,
अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलोलें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडू नजो. म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो कोरन्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात. पूण हांव त्यो करतां जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास देविनात त्या कोरन्याचेर तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा म्हूण मानून घेयात आनी हें तुमच्या मनांत उदीक उदीक रिगून दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जुआंव पयलीं जॉर्दाना पलतडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हणलें, जुआंवान कसलीच कुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें खरें जालें. आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाळ भाऊ भयण, आयचे जेरेमियास प्रवाद्याचें पुस्तक पयलें वाचप आमी घेतलां. एक बोडवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगास. बोडवंत म्हणून जेजून आपल्यान जेन्ना ताका धरूंक सोदताले, ताका फातरावंक सोदताले, ताका मारूंक सोदताले तेन्ना जेजून आपूण बापातान आयलो. बाप आपल्या सोबे आसा आनी बापा उद्देशी आपूण ह्यो सगल्यो वस्तू करता म्हूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें. आनी कशें जायत त्यो ताणें कुडीत केल्यो. जेजून कांय बरीं उतरां म्हणलीं. बोरे कोरनेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदतात काय कितें? हें जेन्ना विचार जेजून तांकां विचारलो तेन्ना ते म्हणूंक लागले, बोरे कोरनेक लागून न्हय, पूण तूं देव निंदे पासत तूं देव निंदा करता, हाका लागून आमी तुका फातरावंक सोदतात. भाव भयणीनो, जिवितांत आमकां जायते फावटी बरें करता तेन्ना लोक आमकां शाबासकी दिवचे बदलेक ओदीक तातूंत दुबावता आनी जायते फावटी कितें आसा तें पळयता. हाचें लक्ष कितें, हाचें मकसद हिंदी भाशेन आमी म्हणटा. वॉट इज द मोटीव बिहायंड इट, इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा. वॉट डज ही वॉन्ट, कितें ताका जाय, हाचे हेतू कितें अशें आमी समजता. कित्याक बरें केलेलें आनी बऱ्यो कोरन्यो दिश्टी पडलेल्यो आमच्यान भाव भयणो जायते फावटी गिडूंक जायनात. जायते फावटी आमकां सगल्यो मिलाग्र्यो दिश्टी पडटात तेन्ना आमी सगल्यो चांबड जाता. आमी म्हणटा, आवय ही मिलाग्र जाली, खरेंच देव आसा काय, खरेंच ताचें सगळें बरेंपण जालें, खरेंच हें तो सारको जालो. आमच्यान मानूंक जायना. कित्याक आमी सगळीं दुबावपातकी. दुबाव आमकां चड आमच्या जिवितांत आमी उदीक दुबावता. जायते फावटी बावार्थ आमचो इतलो बाबा भयणो हलको की कोणेय तर आमकां बावार्थान सांगलें हांगासर आमी देवाक खरेंच बसता, देवाक आमी पळयता. जिवो देव आसा आमी म्हणटले आमी इगोजेन वेता, शर्माव आयकता, मीस आयकूंक वेता. कोणूच म्हणचो ना मिसांत हांव वांटो घेता. जायते फावटी आमी मिसांत आसा पूण आमचें मन आनी खंय आसा. जावं तें घरा लागीं आसतलें, जावं तें बाजरांत भोंवतलें, जावं तें खोबरांचेर भोंवतलें, चिंतनाचेर भोंवतलें, जावं हेर वस्तू आमच्या मनान घुस्पतात. असल्या वेळार देव आमचे सगळे गोडेक त्या वेळार थंय येवन पासर जाता. देव गोडेक आपलें आसणें आमकां त्या वेळार देवाच्या उतरांतल्यान दिवन गोडेक वेता. आनी भावार्थान आमी ह्या देवाक सोदता तेन्ना आमी जायते फावटी गोडेक आमचो भावार्थ पोलको म्हूण त्या वेळार जेजू आमचेशी येता तेन्ना दाखोड करता. जेजू सगळें अशेंच जालें. जायत्यो बऱ्यो मिलाग्री केल्यो. ताणें जायते उंडे बाबा भयणीनो 7 उंडे आसात ते जायते तांणी तांकां पोसण केलें. मासड्यो आसल्यो तांचे उदीक दोबऱ्यात करून तांचें जेवण खाण तांकां दिलें. जायते कुड्ड्यांक बरें केलें, पांगड्यांक बरें केलें. जे कोण उलोवंक नोको आसले मोन्यांक ताणें जीब दिली, भेऱ्यांक बाबा भयणीनो उदीक कान दिलें. इतलेंच न्हय, विधवांक अनाथांक बाबा भयणीनो ताणें बरें केलें. एक अस्तोरेक विधवा आसली, तिचो पूत मेलोलो, ताका ताणें
पुनर्जिवंत केलो म्हणजे ताका जिवीत दिलें परतून. लाजरस जो 3 दीस भाव भयण फोंडांत निकिपिल्लो आपल्या भयणाक ताणें फावो केलो. कित्याक गाय असल्या मनशाक ते देव निंदा म्हणटाले गाय? कित्याक जेजू सोत कितें आसा आनी पातक कशें सोडून दिवचें हें तांच्या तोंडार मारतालो. इतलेंच न्हय, शास्त्रांत कितें बरयलेलें आसा तें तांकां तो सांगतालो. आनी शास्त्रांत बरयलेलें आसा की आमी देवाचें उतर, आमचीं पावलां शास्त्रा प्रमाणे देव सांगता ते भाशेन आमी ती मोडूंक जायना. आनी शास्त्र सांगता बापान संस्कारलेलो आनी संवसारांत धाडलेलो आसतना देवाचो पूत जेजू क्रिस्त म्हूण शास्त्र खरेंच कुडीत करूंक तो आयलोलो. आनी हें शास्त्र खरें जालां म्हूण जेजू शिकोवन दितालो. जेन्ना तो शिकोवन दितालो तेन्ना हांव म्हज्या बापाच्यो कुरण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात, पूण हांव त्यो करता जाल्यार जरी तुमी म्हजेर विस्वास ठेविनात त्या कोरण्याचेर तरी विस्वास दवरात. कित्याक बाप म्हजे सवें आसा आनी हांव बापा सवें आसा. काय बरी उतरां बुजवणेची, काय बरी उतरां जाणवायची, काय बरी उतरां उत्तम देव आपल्या जिवितांत घडटले घडयेची आमकां खबर दिता. भाव भयण्यो, जायते फावटी घडयेक आमकां ह्या वेळार ह्या भावार्थान सोत मानूंक अवघड जाता. कित्याक आमच्या मनान जायते विज्ञान आसा, सायंटिफीक नॉलेज आसा. जायते फावटी घडयेक आमच्या मनान जायते दुबाव आसात. आमच्या मनान संवसाराक चलता त्यो वस्तू, घडटात त्यो वस्तू आमच्या मनान रिगलेल्यो आसात. असल्या वेळार भावार्थ आमचो आलता दोलता, पोलकेपण आमचे मदें येता. आमकां भाव भयण्यो निराशीपणाच्या वेळार देव पावना तेन्ना आमी म्हणटा कित्याक देव पावूंक ना, खंय आसा देव? खरेंच देव न्हिदला काय? आमचे भितर विचार जाता. जेजू आज आमकां म्हणटा ते ताका धरूंक सोदताले पूण ताचो वेळ येवंक ना. वेळ आयल्या उपरांत जेजू आपूण तांचे आदीन पराधीन जाता. आनी भाव भयण्यो, बापाचे येवजणे प्रमाणे तो आपल्याचेर कितें कश्ट येतले, कितें मरण येतलें, कसो आपूण कश्टवतलो हें सगलें तो जाणो जाता. आनी हाका लागून भाव भयणीनो तो आपूण देवाची खुशी करूंक, बापाची दर दिसा खुशी करूंक वावुरता. जेरमियास प्रवाद्यान सांगलेले पळोवनी बाबा भयणीनो, एका बोडवंत विरा सारको सर्वेस्पोर ताच्या सांगाताक आसा. आनी सांगाता आसून सगल्यांक नितीन तो तपासून काडटा. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तो सगल्यांचो ताव घेता. अशें देव आमचे सगळें करता आसतना उदीक आनी उदीक भाव भयणो आमी पातकी जिवीत सोडून दिवया. आमची नवसोडणी करूंक वावरुया. आमचें कुड्डेपण पयस करुया. आमचें गर्व आमी भाव भयणो सगळे काल्तिकायेन विनोम्र काळजान देवाशी येवया आनी ताका सोत मानून आमचो बाबाट जिवो करूंक वावरुया. हीच कृपा आमकां मागून घेवया. बेटोने वेडार गीत घेऊया. C8 पेज नंबर 31. C8. Manna gongon bailo Sai kazachi kori bukti Doya priti Moga bapa Manutoke Doya kili Vipetore
म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पुदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पुवी सोबीच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. काकलूच सारा देवा तुजे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो योद्न तुका फावो ते परी भेटूंक आमकां कृपा दी. तातूंत सदां वांटो घेवन सासणाची चडवण आमी जोडशी कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची कारचा उबारूया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासनाचे देवा सूर काडयांसो ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितोड काळजान पास्कांचो गूढ संतोशान समोरुमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची उगडी उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचसाय. जेजूच्या जिविताची व्हडती घोडिता आमी समोरुमताव. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारांत सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बावार्ताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुसारी पुनरुज्जीवनपणा उरली. तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण.
बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो घेतली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुडान रगो सुतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माय सांगत पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताये पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्विदार बापा सर्वोंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनात धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज सामकें तुजी कुशी सदा सदा तुशी संस्वांचा आमचो दिसपटो ग्रास समकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातल्या मुगोस आनी आमकां थाने पडूं नाका. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुते सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी कशी परमे तिका शांती दे आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्यां सूंक तुमचे सोया माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ते शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सम्याक म्हजे भितर इच्छा म्हाका तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेऊया. D14 पेज नंबर 54. D14. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
पातकाक मरून आमी प्रमाणीकपणान जिवचे खातीर कुर्सा जेजून आपले कुडीचेर आमचीं पातकां घेतलीं ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या प्रार्थुया. मोगाच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या योजनांत आमी वांटो घेतला देखून तुजो आलाशिरो आमकां निरंतरी फावो कोर आनी ताचे वरवीं सगल्या वायटांतली आमकां निवार आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. फाल्यां सोनवार फाल्यां 5 वरांचेर आमचो सांगतूस पासूस पयले मिसाचें बलिदान उपरांत शर्माव आनी मागीर पुरसांव आनी वेरोनाचें कांतार. म्हणटकूच आमी मागता लोकां लागीं तुमी जायते फावटी येतात आनी बसका घेवचे जावंक जाय म्हूण सगल्यो लुट्यो करतात. सारकी सांबाळून बसात सगलीं. दुसरें, तुमी जेन्ना पुरसांवांक वेतात तेन्ना मागण्याच्या मनान वचात. वाटेर सगलो लोक उलयता पुरसांव काडटा आसतना. म्हणटच मागणें पिराचीत आनी दडवण आमी ह्या पासाक करूंक जाय. आनी गरज आमी बाबा भयणीनो आमचें मन सगळें पिराचिताचें आसूं. म्हणटकूच तुमी फाल्यांच्या दिसा जें कितें पिराचितान तुमी आपल्याचे
ह्या कोरेजमांत भोव करून लेंटन कलेक्शन जे कितें आपल्याची तुमी फूल नापाकडी तुमी आपल्याचो त्याग केला तो फाल्यांच्या दिसा कलेक्शनान घालचो म्हूण आमी मागता आमी कलेक्शन ट्रे भोंवडायतले लेंटन कलेक्शनाची तुमी ह्या लेंटन कलेक्शनान तुमची त्याग त्या हातून घालचे म्हूण आमी मागता सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गीत घेऊया R31 पेज नंबर 193 R31 लोकां लागीं मागता आसा तुंयच रावची नमस्कार करून वेचत
साक्रामेंतान रावलेल्या मोगळाची येसू, भोव पवित्र संस्कारान तुका पोरनिपाट नमस्कार करून व थोडोसो वेळ तुजे मुखार सारून भरपूर आशिर्वाद आमी घेतले ह्याच विश्वासान व थोडोसो वेळ आमी तुजे मुखार सारता जेसू. पवित्र खुर्साची वाट तुजे सांगाता आमी चल्ल्या. पवित्र मिसाचे भेटेन तुजें उतर आमी आयकलां, तुका आमी शेवला. हो थोडोसो वेळ खरो जिवो जेजू ह्या भोव पवित्र संस्कारान उंड्याच्या रुपान आमचे मुखार आसा म्हण आमी सत मानता. देखूनच सगळे खालतिकायेन, सगळ्या मोगान, सगळ्या अपुरबायेन आमची मान खोल भागाव ह्या भोव पवित्र संस्कारान तुका आमच्या दुनिया आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करता. We bow our head in adoration. We worship you and we adore you, Lord. Namaskar tuka kurta, mogamco tuka dita. Namaskar tuka kurta, mogamco tuka dita. जेजूचेरूच नदर दवरून आमी आमची बसका घेवया. कोणाकूय जरी तर दिमेरूच रावंक दिसता जाल्यार दिमेर रावचें, कोणाक बसूंक दिसता ताणी बसचें. प्राचीन काळान जेन्ना आमी आसा पवित्र सातोळ्यान आमी भितर सरपाचे आसा आनीक 2 दिसांनी. पवित्र सातोळें सुरू जावचे पयलीं हो निमाणो शुक्रार. जेजूचे कोश्ट लागशिल्ल्यान आमकां नियाळपाक सैक आनी जेजूचे कोश्ट जरी तर आमी आमच्या कोश्टांक एक करिना जाल्यार ताचेर आमचो नियाळ जायना. फाल्यांच्या दिसाक आमचे फिरगोजेन आमी सांतूस पासूस करतले. जेजूच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास एके भशेन आमच्या दोळ्या मुखार हाडटले. एक दाखोव, एक गीत, एक नियाळ. तशेंच आयतारा दिसा सगळ्या दोबाज्यांक जेजू जेरुसलेमान भितर सरता. आपल्या खुर्साक वेंग मारून ही कोश्टांची वाट चलूंक फुडें सरता. हो दोबाजो आमी करतले. आयच्या दिसा हो इल्लोसो वेळ
जेजू मुखार सारता आसतना जेजूक आमच्या जिवितांत भितर काडुया. जे भाशेन तो जेरुजाल्यान भितर सरतलो आपले कोश्ट लागशिल्ल्यान भोगूंक, आयज हें जेरुजालेम जावं दी आमचें जिवीत. आयज हें जेरुजालेम जावं दी आमचो घोराबो. आयज हें जेरुजालेम जावं दी आमचो गांव, आमचें राज, आमचो देश, हो संवसार. हे जेजू आमच्या जिवितांत तुका आमच्या जिवितांत घेवंक आनी आमच्या कोश्टांचेर तुज्या कोश्टां बरोबर नियाळ करूंक आमकां फावो कर. कित्याक आमी जाणाव जेजू, ज्या मेरेन तुजे कोश्ट आमच्या कोश्टी जिविताक खरेंशें दिसना, रेलेवंट जायना, जाल्यार आमी तें एक फोकाण कशें घेतलें हांव, एक सदांची चाल रीत कशी पाळटलें हांव. Lord, help us and be with us that we truly celebrate your resurrection by truly understanding the trouble that you went through, by relating it to our lives. ह्या पासत आमचें जिवीत आमी जेजू मुखार उक्तें करुया. जेजू तुजी काकलूत आमकां दी, आमच्या जिवितांत तुजे कोश्ट व्हरूंक, आमचे कोश्ट खरेपणी तुज्या कोश्टां बरोबर नियाळूंक आमची काकूत कर दुनिया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची नदर भोव पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूचेर दवरून आमचे मुखार आमचे हात उगडुया आनी जेजूचेरूच नदर मारून आमचें जिवीत ताचे मुखार आमी उक्तें करून दाखोवया. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. ओय सोम्या सगळें तुजे मुखार आमी समर्पिता. आमचें खासगी जिवीत तुजे मुखार आमी समर्पिता. ह्या वेळार आमचें जण एकल्याचें खासगी जिवीत जेजू मुखार आमी उगडटा तेन्ना ताच्या कोश्टांक आमचे कोश्ट लावया. कोश्ट आमकां सगल्यांक आसा,
त्रास आमकां सगल्यांक आसात, प्रश्न जिविताचे आमकां सगल्यांक आसात. We keep questioning, and at times we find no answers. प्रश्न आसात, जबाब ना. कोश्ट आसात, सुसेग ना. वावर आसा पूण सहकार ना. म्हजी काकूत कोर सुमिया, हो आमचो उद्गार जावं दी. म्हजी काकूत कोर सोमिया म्हणुया. म्हजी काकूट कोर सोमिया. जेजूक पळे ह्या वेळार तुजी नदर पवित्र संस्काराचेर दवर आनी म्हण, म्हजी काकूत कोर सोमिया, म्हजी काकूट कोर सोमिया, म्हजी काकूत कोर सोमिया. म्हजी काकूट कोर सोमिया. जेजू, म्हज्या मनान जेन्ना वेगवेगळे प्रश्न उप्रासतात आनी त्या प्रश्नाचो म्हाका जबाब मेळना तेन्ना जबाब. म्हजी काकूट कोर सोमिया. जेजू, म्हज्या जिवितान कोश्ट त्रास आसात. दिसा दिसपट्टे म्हजे कोश्ट ते सोंपोच ना. ह्या कोश्टान हांव जोड जालां. ह्या कोश्टान हांव निराशी जालां. असल्या वेळार दुनिया म्हजी काकूट कोर सोमिया. जेजू, म्हाका बदल हाडूंक जाय, म्हाका बरें करूंक जाय. हांव फुडें सरूंक सोदतां, पूण म्हज्याच घरच्यांचो म्हाका सहकार मेळना, आदार मेळना. असल्या वेळार दुनिया म्हजी काकूट कोर सोमिया. म्हज्या जिवितान असोक्तायो आसा. त्या असोक्तायांचेर जैत व्हरूंक हांव प्रयत्न करतां. तरूय पूण त्याच असोक्तायांनी परतून पातकान पडटा तेन्ना दुनिया म्हजी काकूट कोर सोमिया. म्हजेर फास मांडलेले आसात. जायते पावटी म्हाका खबर ना. म्हाका खबर नासतना हांव कसल्याच त्रासान पडूंक वेता तेन्ना दुनिया म्हजी काकूट कोर सोमिया. जायते पावटी हांव जाणा म्हजेर कोणे कोणे कसलें वायट षडयंत्र रचून दवरलां. कोणे प्लॅन काडलेले आसात म्हाका खालावडूंक, म्हाका सतावंक, म्हाका त्रास करूंक. असल्या वेळार दुनिया म्हजी काकूट कोर सोमिया. तुजो घोराबो जेजू मुखार दवर. जेजू, आमचो घोराबो तुज्या पांयाशी दवरता आसतना तुजे काकलुतीक आमी उलो मारता. तुजे लागीं आमी मागता, आमची काकूत कोर सोमिया म्हणुया. आमची काकूट कोर सोमिया. तुजो घोराबो तुज्या मनान हाड आनीक म्हण, आमची काकूट कोर सोमिया. जेजू, म्हज्या घोराब्यान एकामेकाक सोंसूंक, एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक मानून घेवंक आमी चुकता तेन्ना म्हजी काकूट कोर सोमिया. जेजू, मारगाय वाडटा तेन्ना आमच्या घोराब्यान देस्पेस करूंक, वस्तू घेवंक, जेवण घेवंक आनी हेर गरजेच्यो वस्तू घेवंक दुडवांचो उणाव पडला तेन्ना आमची काकूट कोर सोमिया. जेजू, आमच्या घोराब्यांतल्या वांगड्यांक वावर धंदो ना तेन्ना, बेकारपणान आमी पडटा तेन्ना आमची काकूट कोर सोमिया.
जेसू आमच्या घराब्याचेर जायते पावटी वायट आयलां अशें दिसता. कोणाच्या गुन्यांवाक लागून आमी सोंसताव तें खबर ना. जायते पावटी असल्या वेळार आमी एकामेकाक बोटां दाखयता, एकामेकाचेर बोगलाटां घालता. असल्या वायटान म्हजो घोराबो सांपडटा तेन्ना आमची काकूट कूर सोम्या. जेजू म्हजो घोराबो दुसऱ्या घोराब्या बराबर जियेता. म्हजे भोंवतणी हेर घोराबे आसा. सगल्यांक आपआपले प्रश्न आसा. आनी असल्या वेळार जायते पावटी म्हज्या घोराब्यांत हांव दुसऱ्या घोराब्यांचेर झगडीं केस्तांवां करूंक सोदता तेन्ना आमची काकूट कूर सोम्या. जायती पावटी जेजू आमी शांत आसा, आमचो घोराबो बरेपणान जिवंक सोदता. पूण शेजारचो लोक सोतायता, नाका जाल्लीं केस्तांवां करता, आमचेर बोगलाटां घालता, आमचेर दोळे फोडटा आनी आमकां खूब त्रास जाता. असल्या वेळार दुनिया आमची काकूट कूर सोम्या. तुज्या घोराब्याचे हेर प्रश्न जे आसात, भोव करून तुज्या घोराब्याचे वांगडी आसात, तांचे भितर घडये कितेंय प्रश्न आसतले जे घोराब्याक त्रास करता. असले प्रश्न देवा मुखार दवर. आमच्या घोराब्याचे आमी उचारल्यात ते प्रश्न, त्रास, कोश्ट हो आमी उचारूंक ना. घडये आमकां ह्या वेळार उगडासूय येना. ते सगळे उबारून ताचे काकलुतीक आमच्या घोराब्या पासत उलो मारुया, बराबर म्हणुया. आमची काकूट कूर सोम्या. 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 I surrender all. I surrender all. I surrender I surrender all. all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. काळजांत जावन चुकली म्हणुया. I surrender. I surrender all. I surrender I surrender all. all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. देवाची काकलुतीक आमी उलो मारता तेन्ना देव सदांच काकलुती होवन आमची सवे. दया, मोवाडाय आनी काकलूत कोटी कोटी देवाच्या मुठयेंत आमकां मेळटा. देव आमकां सदांच भरपूर काकलूत फावो करता. बोगसोणे
हें देवा कडसूनच आमकां मेळटा. अनुपकारी पोरसां आमी आदल्या खोरांतान जुदेव पोरसां देवाचेर अनुपकारी जाली, देवाक विसरली, आपल्या वाद्याची जाली. आधुनीक काळांत पोरसां तेंच करता, देवाक विसरता. देव नासलेल्या बरी जायती आमची भावां भयणां जियेतात. सगळें आपल्याक आसलेली जाणवाय सायंटिफीक विज्ञान हाचे वयर दवरलेली आसा म्हूण समजतात. देवाक पोरको केला. सगळें घडटा तें विज्ञाना प्रमाणें घडटा अशें आतांची पोरसां समजतात. आनी हाका लागून ल्हान ल्हान घोडितां वरवीं देव मनशाची मनां जागयता. देखीक हालींच जाल्ले आमचे उपद्रे ह्या महामारीक लागून सगळी उचांबड आहे आमचे मदें. विज्ञान खंय आसलें काय ह्या प्रश्नाक आमकां जाबाब मेळूंक ना. तरी पूण त्या जायत्या जाणांक दिसलें आनी जायत्या जाणांनी भावार्थ दवरलो की विज्ञानान हाचेर जैत व्हेलें. अशें न्हय. देवाचो हो एक आमकां उलो, कॉल फ्रॉम गॉड टू वेक अप. मारीन पाप साहेबान किरीत भाशेन युक्रेन आनी रुसिया ह्या राष्ट्रांक भेटयले तेन्ना झूज ल्हव तांबत आसा. देवाची पदवी, मनशाची पिसाळाय. पिसाट मनीस कितेंय करूंक तयार आसा. आपूण पदवीदार म्हूण दाखोवंक धर्मभेद मनशा मदें घालून जाती कातीचो भेद जावं ग्रेस्कायेचो भेद जावं गरीबसाणीचे जावं मनीसकुळाचो भेद. तूं गोरो, हांव काळो, तूं हे जातीचो, तो उंचले जातीचो, ह्या धर्माचो त्या धर्माचो करून मनीस रात चलयता. पूण देव सगळ्यांक आमकां एक सारकी आपल्या मुखार दवरता. काकलुती वंत देव आमचो. तुजे काकलुतीक जेजू ह्या वेळार आमी उलो मारता. बोगोस आमकां चुकल्या साहेब आमी गुडेक ही पिसाय आमी आदारली. गुडेक आमीच सोड म्हूण समजले. राष्ट्राचे वडील आमी जाले. गुडेक आमचेंच राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्रा वयर अधिकार चलोवंक आमकां हक आसा अशें आमी सायबा आमच्या मनान रिगयले. आवर रेस इज अ सुपिरियर रेस दॅन दी अदर रेसीस अशें आमी समजले. आमचो धर्म आदलो खूब शेकडे आदी दुसऱ्यांचो धर्म आतांच जल्मला, आतांच उत्पन्न जाला. हे बाबतीन आमी जियेले. दुसरो सगळें बोसता तो गुडेक कुड्ड्या देवाक बोसता. आमी बोसता ते स्वता प्रमाणे बोसता अशें आमकांच आमी वयर सायबा उंचल्या पांवड्यार दवरले. कितली पिसाळाय आमची, पिशेपण आमचें ताका माप शीम मेळना. पूण तूं सायबा आमकां तुजी काकलूत दाखयता. खालतीकायेन तुजे मुखार येता. भोगूस आमकां सगळें तुका समर्पण करता. ऑल टू जीसस आय सरेंडर. तुजे मुखार सगळें आमी दवरता सायबा.
Humbly at his feet I bow. फावो न्हय आमकां सोडून तरी पोत्यान तुका उलो मारता. आमची काकूत कोर सुम्या आमकां बोगूस. दुनिया तुझे वेंगे नाम कालिपो. दुनिया तुझ्या रोगता नाम कापेको. सगळी गावया. दुनिया तुझे वेंगे नाम कालिपो. दुनिया तुझ्या रोगात आमका फेको. आख्याक आमका तुझ्या पेसावान नावो. उपसून आमका नवें जिवीत तूं भेटू. आख्याक आमका तुझ्या पेसावान नावो. उपसून आमका नवें जिवीत तूं भेटू. दुनिया तुझे वेगीन आमका लिपू. जेजूचेर नदर दवरून म्हणया. दुनिया तुझ्या रोगतान आमका पेखू. सगल्या भावार्थान जेजूचेर पडू. दुनिया तुझे वेगीन आमका लिपू. तो आमकां आयकता. दुनिया तुझ्या रोगतान आमका पेखू. रात आमकां तूं ह्या वेळार काडून उपरासला संवसारांत. ती आमकां तुजो आदार. वायट वेळ करून काबार. राग आमकां तूं ह्या वेळार काडून उपरासला संवसारांत. ती आमकां तुजो आदार. वायट वेळ करून काबार. दुनिया तुझे वेगीन आमका लिपू. दुनिया तुझ्या रोगतान आमका पेखू. आमच्या जिविताच्या हातान घालून. दुनिया तुझे वेगीन आमका लिपू. ताची काकलूत माग. दुनिया तुझ्या रोगतान आमका पेखू. तुजो गोराबो ताच्या पांयाशी हाड. दुनिया तुझे वेगीन आमका लिपू. सगळीं पातकां बोगस म्हणून माग. दुनिया तुझ्या रोगतान आमका पेखू. सगल्या भावार्थान विश्वासान ताचे लागीं माग. दुनिया तुझे वेगीन आमका लिपू. दुनिया तुझ्या रोगतान आमका पेखू. जेजू तुझें उतर आमी आयकलां. त्या उतराचेर आमी मिसाचे भेटेन नियाळ केला.
नव्यान आमचे लागीं उलय जेजू. आमचें काळीज तयार आसा तुजें आयकूंक. आमचें खासगी जिवीत तयार आसा तुजें आयकूंक. आमचो घोराबो तयार तुजें आयकूंक. तुजें उतर दुनिया आमच्या काळजा मनाचेर ह्या वेळार फांकय. Jesus is rejected by the Jews. The Jews took up stones again to stone him. Jesus replied, I have shown you many good works from the Father. For which of these are you going to stone me? The Jews answered, It is not for a good work that we are going to stone you, but for blasphemy, because you, though only a human being, are making yourself God. Jesus answered, Is it not written in your law, I said you are gods? If those to whom the word of God came were called gods, and a scripture cannot be annulled, can you say that the one whom the Father has sanctified and sent into the world is blaspheming, because I said, I am God's Son? If I am not doing the works of my Father, then do not believe me. But if I do them, even though you do not believe me, believe the works, so that you may know and understand that the Father is in me, and I am in the Father. Then they tried to arrest him again, but he escaped from their hands. He went away again across the Jordan to the place where John had been baptizing earlier, and he remained there. Many came to him, and they were saying, John performed no sign, but everything that John said about this man was true. And many believed in him there. Many believed in him. Lord, I believe in you. जायत्यांनी तुजेर विश्वास ठेवलो. तुज्यो करण्यो पळोवन, तुजीं उतरां आयकून. पूण हें सगळें तुज्या बापाच्या देण्यान जालां, बाय द गिफ्ट ऑफ युअर फादर. ह्या वेळार जेजू आमकांय हें दान दी. सगळे वेळार तुजेर विश्वास ठेवूंक. आमच्या जिविताचे प्रश्न आमकां सतायतात, ते घडये सोंपचे नात. आनिकूय प्रश्न आसतले. आमच्या जिवितांत कश्ट त्रास आसात, ते घडये काबार जावचे नात. आनिकूय येतले. आमच्या घोराब्यान वयर सकयल जाता, ते घडये बेगीन जाग्यार पडचे ना. कित्याक आमी सगळीं ओसूक आमकां घडये हो संवसार हालयतलो, धुलयतलो. तुजेर विश्वास दिवंक आमकां मजबूत कर. आमच्या काळजांक घोटाय दी. आमची काकूट कर सोम्या. म्हजी काकूट कर सोम्या. म्हज्या घोराब्याची काकूट कर सोम्या. म्हज्या शेजाऱ्याची काकूट कर सोम्या. खेरीत भाशेन दुनिया तुज्या पांयाशी आमी आयज दवरता. आमची 10वीची आनी 12वीची भुरगीं ह्या दिसांनी आपली परिक्षा ती करतात. ही गेल्लीं 2 वर्सां ऑनलायन परिक्षा करून सदांची आमची परिक्षा आसा ती करपाक जायते जाणांक अवघड जाल्लें आसा.
ह्या भुरग्यांचेर दुनिया तुजी काकलुतीची नदर घाल, तांची मनां शांत कर, उचांबळाय तांचे वेली पयस कर दुनिया. आनी आपल्यो परिक्षा 10वीच्यो तश्योच 12वीच्यो बरे भाशेन करूंक आनी आपली फुडाराची वाट तुका जाय ते भाशेन ती चलोवंक तुजो आत्मो तांचेर पाठय, तांचे बराबर राव, तांचे परिक्षेन तांकां आदार दी. दुनिया ह्या दिसांनी आमच्या राज्यान, गोंयच्या राज्यान जायती उचांबळाय सुरू जाल्ली आसा. भोव करून आमचे गोंयचे निसंटन करतले म्हण आख्खी पोरजां जाणा ते 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स पोरजेन नाकारलेले, पूण आपल्या फायद्याक कांय उद्योगपती आपणाक फायदो करचे पासत ते मुखार दुखडीत आसा. आमचो सरकार तांकां पाठिंबो दिता आनी असल्या वेळार आमचो उच्च न्यायालय, आमचो सुप्रीम कोर्ट ह्या दिसांनी ताचेर आपली सुनावणी करता. तुजो आशिर्वाद घाल दुनिया. आमचे सगळे आदवोगाद जे आसात तांकां तुज्या हातान घे. तुजी जाणवाय तांच्या मनान घाल, तुजी उतरां तांच्या जिबेर आसूं दी. जुईज आसात सुप्रीम कोर्टाचे, तांणी दिल्लो निर्णय शेवटाचो निर्णय, ताचेर धरून कितें जावचें कितें ना जावचें, कितें वाटावचें आनी कितें निसंटन जावचें हें धरलेलें आसा दुनिया. हे आमचे जजीस जे आसात, बेंच ऑफ जजीस, तांचेर तुजो पवित्र आत्मो देवय. तांचेर तुजी घोटाय देवय. बऱ्याचो सांगात दिवंक आनी वायट कुशीन काडून उडोवंक तांची काळजां मजबूत कर. सोत आमकां स्वतंत्र करतलें ह्या पासत स्वता वाटेन रावूंक ह्या आमच्या जुईजांचेर दुनिया तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या सगळ्या गोंयकारां पासत ह्यो केसीस फुडें व्हेल्यात त्या पॅटिशनराचेर, गोवा फावंडेशन हांचेर तुजो आशिर्वाद घाल दुनिया. जैत मेळो पासून फाटीं सरना जावं तांकां आनी सगल्यांक भोव करून गोंयचे परजेक दुनिया तुजो आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता. खेरीत भाशेन दुनिया तुज्या हातान आमी घालता. जेन्ना आतां आमी आमच्या कोश्टांचे दीस नियाळूंक वेता, तुज्या कोश्टांचेर आदारून आमचेर जे वायट येवपाचें आसा येता, तुजेरूय दुनिया वायट आयिल्लें, तुजेर मारूंक फातर उखल्लेले, तुका नाकारलेलो, तुका जाणी नाकारलो ताणी देवाचें राज नाकारलें. आमकां देवाचें राज नाकारूंक दिवं नाका. आमचे कोश्ट सगळे तुज्या कोश्टांत एक करून आमकां शांत कर. आमची उचांबळाय काडून उडय. आमच्या कोश्टांचेर जैत व्हरूंक आमकां मजबूत कर. जायती मागणी दुनिया आयज आमचे लागीं आसा. ह्या वेळार आमी सगळीं ओगीच रावून कसलेंय आमचें मागणें जावं, कोणाय पासत तें जावं, ही मागणी आमी ओगीच रावून भोव पवित्र संस्काराचेर नदर मारून ती आमच्या मनान घडोवया.
जेजूचो आशीर्वाद घेवंक आमी सगळीं तयार जावया. सगळीं आमची मागणी जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. दिमी घालून आमचे हात उक्ते करून जेजूचेर नदर दवरून. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायक आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताणेत पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सगळीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायक आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सगळीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायक आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Make me channel of your peace. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary, there you died for me. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary, there